फुडें परत अशी घटना घडोवंक जायना हेची कितें तरी तुमी दखल घेवची आनी आमचो जुंयाचो पूल बेगींतल्या बेगीन दुसरो करचो तो आमचो सगळ्या जुंयाकारांचो मेन इश्यू. पूल जो आसा तो 34 years ओल्ड आहा आनी तेची कांयच गॅरंटी ना सद्या कित्याक 15 वर्सां जालो म्हणटच पूल नेवो करता आनी आमकां 34 years जाले आजून पुलाचे कांयच हेच येयना चेंजीस जायना. पूल वायब्रेशन जाता आनी तेचा उदक येयला पळय तेचा स्वता फायराचे मनीस येवन सांगून गेले की बंद करा पूल वचोंक कोणाक दिवं नाका म्हणून आमच्या सगळ्या लोकांचे हे ह्या सायडीन. आमी रातचे 1 जायसर आमी हांगा लोकांक काडलेले आसा होडी घेवन येयल्ले आसा घरा कडेन ते दारान ते पुला कडेन आमकां कांय इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना तरी आमी रातभर येवन लोकांक काडलेले आसा. खूप घरांक डॅमेज जाल्ली आसा आनी सगळ्यांची घरां फुगले आनी नेमले आजून काय केसी इतल्यो दिसूंक ना. आयज PWDचे येयले इन्स्पेक्शन करून ते कितें म्हणटा जर कोणाचें घर मोडलें जाल्यारूच कितें तरी मेळटलें म्हणून एकदम काय हेचो इफेक्ट जावचो ना न्हू. आतां पळय आमकां कितें मेळपाचें आसलें न्हू ते तो सगळी खटपट करता पूण कितें प्रॉब्लम जाला आतां PWDचे मनीस येता ते घर चॅक करता कोण म्हणटा इलेक्ट्रिशियन येता तो म्हणटा खंयचे फ्रीज कोणाचे गेले ते आपूण पळयता सगळें चॅक करता तशें उपकारना न्हू कित्याक आतां प्रत्येकान आपले 8 दीस जाल्लेले आहा आनी प्रत्येकान आपले साफ सफाई केल्या कोणी इलेक्ट्रिशियन भायले हाडून आपल्या घरान कितें डॅमेज जाल्ले ते सारके केल्लेले आहा. तुमी 8 दिसांनी 10 दिसांनी येतले आनी पळयतले सगळें सारकें म्हणजे तेका अर्थ ना न्हू. तेन्ना लागून हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता कितें पळय आमकां दिवंक जाय तें मातशें तुमी चड आनी आमकां त्रास करपाचें न्हू आनी जाता तितलें बेगीन गणेश चतुर्थी पयलीं आमकां फंड रिलीज करपाचो कितें आमचो आतां इतकेंच हांव तुमचे कडेन मागता आनी कांय चडशे घरांचे आतां मेन लुकसाण जर कोणाचें फर्निचर पिड्ड्यार जाल्यार कोणाची घरां कंप्लीट हे जाल्यार कोण क्रॅक येयल्या कोणाचे TV फ्रीज मोडल्या म्हणजे खूब लुकसाण जालें कित्याक हो जवळ जवळ महापूर म्हाका दिसता 34 वर्सांनी येयला हांगा.